आमी एज अ सिटीजन्स ऑफ मुर्मगोवा आयज आमी हांगा सगळे जाण येयलेले आसा आनी आयज जी आमी कंप्लेंट फायल केलेली आसा आमच्या बोगदा पुलीस स्टेशना कडेन जो आमचो PI आसा इंचार्ज आसा ताच्या फुड्यान हांवें कंप्लेंट दिल्ली आसा. ही कंप्लेंट आमी 4 जाणांक मेन्शन केली आसा, 4 जाणांची नांवां घातली आसा. श्रीनाथ पै, कोडी रिसोर्सीस. कोडी रिसोर्सीस म्हळ्यार हो जो माल ते बोटीक सप्लाय करता तो. मिलिंद नायक MN कन्स्ट्रक्शन स्टीडोरिंग करता. डायरेक्टर ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजी ज्यांच्यांनी ताका परमीट दिल्लेलें आसा आनी द चेअरमॅन ऑफ MPD कित्याक तेज्या प्रिमायसिसाच्या भितर चल्लेलें आसा. सो अंडर सेक्शन 154 CRP तेज्या अंडर आमी ही केस फायल केलेली आसा आनी इन डिटेल तांकां सगळें दिलेलें वीथ प्रूफ, वीथ फोटोग्राफ, वीथ ते परमीट लायसन्स जे तेंच्यांनी दिल्लेले आसा परमीट लायसन्स तेवूय तांकां लावन दिल्लेले आसा आनी सगळे फोटोग्राफ लावन दिल्लेले आसा. आमी थंयसर कशें थंयसर एस्कावेशन चल्लां, मायन कशी काडपाक लागलेली आसा. हांवें PIक सिंपल विचारलें बाबा जेन्ना ते म्हणटा कितें बाबा तो ओर ऑक्शन जाल्लो आसा. ऑक्शन ओर म्हटल्यार कितें? ऑक्शन ओर म्हटल्यार फायनल प्रॉडक्ट जो ऑक्शन सगळो तेजो ग्रेड काडलेलो आसा, तेजी टनेज काडलेली आसा आनी ती हाडून ते पोर्टान दवरता आनी तो माल व्हरता. समज हांवें एक ऑक्शनाक हायेस्ट बिडर जावन हांवें समज 3000 टन माल घेतलो आनी हांव जर तो एक्सपोर्ट करता जाल्यार त्या ट्रकान जेन्ना घालून आमी एक्सपोर्ट बार्जीन घालपाक व्हरता जाल्यार बाबा एका ट्रकाचेर पेमेंट जाता. 10 टन ट्रकान येयलो मागीर 3000 10 टन मायनस जाता. दुसरो ट्रक येयलो 15 टन येयले तो मायनस. अशी सिस्टम आसा. हांगा कितें जाल्लेलें आसा जेन्ना फायनल प्रॉडक्ट ते ऑक्शनाचो प्रॉडक्ट म्हणटा जाल्यार ह्या प्रॉडक्टाक स्क्रिनींग करपाची कशी गरज पडली, तो प्रॉडक्ट एस्कावेट कसो करचो पडलो. सो हांगा प्रश्न निर्माण जाता कित्याक जो माल थंयसून काडलेलो आसा, जो माल कितलीशीं वर्सां MPD कडेन थंयसर कितें म्हणटा ताका स्पिलेज माल म्हणटा आनी लेफ्ट ओवर माल म्हणटा. जो MPDन माल पडलेलो आसता जेन्ना आनी तो माल MPD कितें करता टेंडर काडटा आनी कोणाकूय दिता. ते कितें करता तो सगळो माल काडटा, स्क्रिनींग करता आनी एकी कडेन हाडून दवरता. तेजी टनेज पळयता कितली आसा ती, मागीर ते गव्हर्मेंटाक कळयता डायरेक्टर ऑफ मायन्स एंड जिओलॉजी आनी ते येवन थंयसर तेजो ग्रेड काडटा आनी ग्रेड जाल्या उपरांत फायनल जाल्या उपरांत ते ऑक्शनाक घालता आनी हायेस्ट बिडर जो ताका मेळटा. मिलिंद नायक जो कोडी रिसोर्सीसाचो पै आसा, जो आमचो डायरेक्टर ऑफ मायन्स आसा तेजेर आनी जो तिसरो चेअरमॅन आसा MPDचो हेजेर कारवाई करपाची गरज आसा. हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन कितें बाबा इतले जाता तितल्या बेगीनच्या ती बोट वयच्या पयलीं कित्याक ती बोट वयपाची आसा, वयच्या पयलीं बोट आमचो जो माल जो बोट त्या बोटीन घातलेलो आसा बार्जिनसून व्हरून MB तुंगा बार्जिनसून व्हरून 1965 तो माल आमचो परत घेवचो म्हणून हाडचो म्हणून हे आसा. ही म्हाजी चॅलेंज आसा तांकां आसा ती तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, गोंयच्या लोकांक खबर आसा. आयज हांव 2दा इलेक्शन असेंब्ली इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्लेलो आसा. लास्ट टायम हांवें पॅनल बसून हांवें कावन्सिलरांक जिखोवन हाडलेलो आसा. ही म्हाजी स्टँडींग आसा. जो लिवो उलयता पळय लिवो फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा. कित्याक फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा? कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आनी आख्ख्या आमच्या वॉर्डाच्या लोकांक मुर्मगांवच्या लोकांक खबर आसा जे MPDन काम चलता व्हील लोडर कोणाचें चलता ते तुमकां खबर आसा. लिवोचेच चलता व्हील लोडर. ताका थंयचो चिमटो बसलेलो आसा कित्याक धंदो तेजो बंद जातलो म्हणून हे लोक उलयता. तेजी चॅलेंज एक्सेप्ट करपाक म्हाका म्हाजो एक सादारण कार्यकर्तो तेज्या अगेन्स्ट बसून जिखोवन दाखयता हांव ताका. म्हाजो सादारण कार्यकर्तो बसतलो तेज्या अगेन्स्टान जिखोवन येतलो तो. सो ही तुका हांव ताका चॅलेंज दिता. सो तेजे असले मनशाचे असले बारीक बारीक लोक चमचे मरे गट्स आसले ते मिलिंद नायकान येवन प्रेस 9 वर्सां जालीं मरे तो मिनिस्टर आसा. आयज पर्यंत ताणें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. तुमकां फेस करता तो प्रेसाक? कित्याक करना आयज पर्यंत तो प्रेसाक फेस? ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन क्लियर करचें बाबा हांव फोट उलयता जाल्यार चल. हांवें ताका चॅलेंज केलें आसा जर हांवें फोटी हेज्या भितर जर हांव कितें फोटींग उलयता जाल्यार हांव ताका अजुनूय सांगपाक सोदता बाबा हांव पॉलिटिक्सानसून संन्यास घेता.